नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मोगाचे उपकार हांव दीप्तिका कुलकरायच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चिमुखेल खबरो। पश्चिम बंगालात म्हालगाडीन कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल्वेक दिलो धपको। 5 जाणांक आगताक मरण, 20 ते 25 जाणांक गंभीर दुखापत। घसघसांचेर बंदी घालून सुट्टलो प्रश्न, सुरक्षीत पावसाळी पर्यटना खातीर करूं येता ठोस उपाय येवजण। नमाज आनी एकामेकाक परबी दीत गोंयभरात व्हडा उमेदीन मनयले बकरी ईद। मुस्लीम भावां मदीं फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार। दिवचले मुस्लीम वाडो वाठारात आयतारा राती 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी। दिवचल पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। गोंयकारांक वीज दरवाडीचो शॉक, घरगुती वापरासयत वेवसायीक वापराच्या लायटीचेरूय दरवाड लागू। विरोधकांची टिका। आणि तेरी संस्थेन नुस्तेकारां खातीर राबयलो आगळो वेगळो प्रकल्प। नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्यांची सैमीक पद्दतीन लायली विलेवाट। आता खबरो विस्तारान। पश्चिम बंगालात म्हालगाडीन कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल्वेक धपको दिल्ल्यान व्हडलो अपघात जालो। ह्या अपघातात 5 जाणांक मरण आयले जाल्यार 20 ते 25 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। सोमारा सकाळी न्यू जलपाईगुडी हांगासर हो अपघात जालो। म्हालगाडीन धपको दिल्ल्यान कंचनजंगा एक्सप्रेसाचे डबे रुळावेल्यान कोसळ्ळे। नमाज आनी एकामेकांक परबी दीत गोंयभरात सोमारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली। बकरी ईद हो कुर्बानीचो सण म्हणून मनयतात। ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार पाकिल्ले। सकाळच्यानूच मशिदींनी गर्दी जाल्ली। वर्सान 2 फावटी येता तेन्ना आजची ईद बकरी ईद म्हणटा ताका। आमचे प्रोफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम हांकां देवान एकदां स्वप्न दाखयलें की आपणाक कुर्बानी जाय म्हणून। तेन्ना तेंच्यांनी उंटाची पयले दिसा दिले, तशेंच दुसरे दिसा दिले। ते देवान एक्सेप्ट करूना, ते फक्त तेजे एक एग्जाम कशें घेवंक सोदताले की तो ताका म्हण सांगलें इब्राहिमाक शेवटी तुजो जो लागींचो जो एकदम हार्टाचो एक हे आसा ताका तेजी कुर्बानी जाय। तेन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसा ते आमचे इस्माईल अलैहिस्सलाम हेका घेवन कुर्बानी करताले। तेन्ना ताका चेडो सांगतालो तेन्ना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पप्पा आपले दोळ्यांक बांद म्हणून, कित्याक तुजी सुरी चलची ना म्हणून। तरी आसतना देवान कितें केलें ती सुरी पट्टी बांदून जायना तेन्ना ते चेड्याक सायडीक करून थंय एक बोकडो दुंबो म्हणटा ताका तो दुंबो जालो तयार। तेन्ना तें कितें जालें फक्त देवाक परीक्षा घेवपाची आशिल्ली की इब्राहीम कडल्यान की आपूण तुजे पुताची सुद्दां हे मागल्यार तूं दिवंक शकता म्हणून। तशेंच तो तेजे हितून देवाचे हितून सक्सेस जालो आनी तेणें कुर्बानी दिली। तेन्नाच्यान आमकां एक हें जालें फिक्स, हें परमनंट एक हें जालें
प्रत्येक ईदाक आमी एक बकरो आपापल्या नांवान दिवपाची करपाची. ताका लागून आमी देवा कडेन आयजूय मागला सबन आमची देशाची प्रगती जावची, सबन आमी मेळोन सगळे भाईचारेन रावचे आणि सगळे आयच्या दिसाची परत एकदा सगळे आमचे हिंदू भाव मुसलमान भाव जितले बी भाव हांगा आसा, गोंयान आसा, इंडियन आसा किंवा देशा भायर आसा सगळ्यांची परबी सबको ईद उल अजहा की ईद मुबारकबादी देता हूँ और तमाम गोवा के और तमाम अहलो अयाल सब लोगों को ईद उल अजहा की ईद मुबारकबादी हमारी तरफ से। आज कोनाडी में ख्वाजा सुन्नी मस्जिद में शदीद तादाद से बहुत लोगों ने आज यहाँ पर नमाज अदा की। सबने नमाज का पूरा अरकान अदा किया और आज नमाज आज मुकम्मल पूरी हो गई है और काफ़ी पैमाने पे काफ़ी तरह से लोग यहाँ पर मौजूद थे। कम से कम 500-600 के ऊपर लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबने आराम से और अपने बाइज़्ज़त सबने नमाज यहाँ पर अदा की और यहाँ पर सुकून व अमन के साथ सब लोगों ने नमाज यहाँ पर अदा की। और ये स्पेशल ईद उल अजहा जो यहाँ पर बकरी ईद मनाई जाती है, जो हज़रत इब्राहिम सलाम और हज़रत इस्माइल सलाम के याद में इस चीज़ को हम मनाए जाते हैं मनाते हैं और इसे बकरी ईद कहते हैं। इसलिए बहुत शदीद तादाद में पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में इसका बहुत अहम हिस्सा है, अहम मनाया जाता है और इसको मनाया जाता है पूरे दुनिया में। दिवसलच्या मुस्लिमवाडा वाठारात आयतारा राती 2 दुचाकींमदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या दोनूय तरणाट्यांक गोंय वैजकी महाविद्यालयात फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केल्यात. मजगतीं अपघाता उपरांत वरभर 108 अँब्युलन्सीचो पत्तोच नाशिल्लो अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या. दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. एक्सिडंट जावन पडला आनी अँब्युलन्सांक दिसता हेंच्यांनी कॉल केल्लो, तो अँब्युलन्स एक्सिडंट जाल्या उपरांत वरभर जालें जाल्यार अँब्युलन्स पावना. हेका कितें करपाचें? आतां हें इतले फोन केल्यार अँब्युलन्स येवपाक ना. आमी आतां कितें करपाचें थंय? इतले हे पेशंट हांकां हाडून इतले इंजर्ड जाला. एकल्याचो पांय गेला, एकल्याचो शोल्डराक मार बसला. थंय पोलिसांकूय फोन केलो, पोलीस टायमार पावूंक ना. मागीर पोलीस हांगा येयले, हेल्थार येयले आनी तेंचे कितें स्टेटमेंट घेवपाचें घेतले, कळ्ळें. तरी आजून पर्यंत एम्ब्युलन्साचो कांय हेच ना. त्यो गाडयो थंयच पडलेल्यो आहा, सगळे थंयच पडलेले आहा. पेशंटाक फक्त आमी दुसरे गाडी प्रायवेट गाडी घालून हाडल्या. हे कितें चल्लां? हो ॲक्सिडंट खंय जालो? एक्सिडंट हो मस्जिदे कडेन जाल्लो, मुस्लिम वाड्यार. जवळ जवळ म्हाका दिसता 8:15 8:30 भितर कितें जालें तें एक्सिडंट. 9 9:15 साडे आतां कितें टायम जाय दिलो, आतां हांगा पळय 9:30 जाली, तरी गाडी एम्ब्युलन्साचो पत्तो ना. पेशंटाक आमी हाडले, एम्ब्युलन्साचो वाट पळोवंक ना, कळ्ळें. तरी पण तांकां हाडून हांगा पळयलें. हांगा जर एम्ब्युलन्साचो असो शॉर्टेज आसा जाल्यार हे सरकारांनी तेजे बद्दल कितें तरी करचें न्ही. मूळ महाराष्ट्रातल्या कुडाशे गावचे बबन हे आपले MH07 5694 ह्या मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्या दिकेन वताले. तांच्या फाटल्यान तांची घरकान्न नाशिल्ली. मुस्लिम वाडो हांगासर मशिदी कडेन पावतकीच फुडल्यान स्पिडीन येवपी GA03 T5434 ह्या स्कुटरीन मोटरसायकलीक नेटाचो धपको दिलो. ह्या धपक्या बराबर बबन आनी ताची घरकान्न रस्त्याचेर पडली जाल्यार स्कूटर चलोवपी तरणाटो रस्त्या भायर उसळ्ळो. स्कूटर चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. सुमार अर्द वरा परस चड वेळ 108 अँब्युलन्सीची वाट पळयल्या उपरांत थळाव्या लोकांनी दोगूय जखमीक खाजगी वाहनांतल्यान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेले. थंय तांचेर मुळावे उपचार केल्या उपरांत दोगांकूय फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळीच्या GMCत धाडले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयकारांक आतां वीज दरवाडीचो शॉक लागपाचो आसा. वीज खात्यान आर्थीक वर्स 2024-25 खातीर 3.48% वीज दरवाडीचो प्रस्ताव दवरला. संयुक्त वीज नियामक आयोगान हे दरवाडीक मंजुरी दिल्या. आयतारच्यान ही दरवाड लागूय जाली. विरोधकांनी वीज दरवाडी वेल्यान सरकाराचेर मात फोग काडलो. दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां फाटल्यान 1.75 रुपया फारीक करचे पडटले.
आता हातून वाढ जावन युनिटा फाटल्यान 1.90 रुपया फारीक करचे पडटले. 101 ते 200 युनिटा मेरेनचो दर 2.60 रुपया वयल्यान 2.80 रुपया जालो. 201 ते 300 युनिटा मेरेन 3.30 रुपया आशिल्ले ते वाढून आता 3.70 रुपया जाल्यात. 301 ते 400 युनिटा मेरेन पयलीं 4.40 रुपया फारीक करचे पडटाले. आता ह्या युनिटां खातीर 4.90 रुपया फारीक करचे पडटले. जाल्यार 400 युनिटा वयर 5.10 रुपया वयल्यान आता 5.80 रुपया दरवाड जाल्या. उच्च दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक युनिटा फाटल्यान 4.80 रुपया हो नवो दर लागू जालो. कमी दाबाच्या व्यावसायिक गिरायकांक 0 ते 100 युनिटा मेरेन 3.75 रुपया दिवचे पडटले. पयलीं हो दर 3.60 रुपया आशिल्लो. जाल्यार 101 ते 200 युनिटा मेरेन 4.60 रुपया फारीक करचे पडटले. वीज दर वाडीचेर विरोधकांनी सरकाराचो खर निशेध केलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दरवाडे वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. पळयात. इलेक्शन सोंपले आनी गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत एकदा सामान्य मनशाच्या बोल्सान हात घालून तांचे पयशे कशे कलेक्ट करप हाचे फाटल्यान लागले. गोंयकारांक आमकां सांगन दिसता की आनीक थोड्या दिसा भितर जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस आसा तातूंत अबावट 3.5% रायज जातली. म्हणजे जे तुमी आतां बील भरता ताजेर आनी 3.5% प्रायस रायज जातली. तुमकां एक सांगन दिसता ही प्रायस रायज गरजेची ना. जरी 24 वरां लायट दिवपाक सरकार जबाबदार आसा तरी 24 वरां गोंयांत लायट येना. लायटीन प्रॉब्लेम आसा, लायटीच्या हातूंत करप्शन आसा. आम आदमी पार्टीन म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग जे घाला तातूंत जे फॉल्टी केबल घाला तेय सरकारान कशे चोरी करून घाल्या, ते कशे फॉल्टी आसा, ते वापराविना कशे पडून आसा हे दाखयल्ले. हे अशे खर्च करच्या पेक्षा खर्च करून लोकांचे पयशे वांटोवच्या पेक्षा आज ते खर्च करून ते खर्च म्हाका दिसता आज सामान्य मनशाच्या बोल्सांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काडूंक सोदता. इन एडिशन टू दीस आमी केन्नाच बील पळयला आसत जाल्यार तुमकां हांव एक बील घेवन बसलो लायटीचें. तातूंत तुमकां ओवर एंड अबाव युअर इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस जे भारतीय जनता पार्टी तुमच्या बोल्सांतल्यान बाकीचे कसले पयशे काडटात ते तुमकां दाखयता. एक म्हणल्यार एक फिक्स चार्जीस आसता, एनर्जी चार्जीस जे तुमचे लायटीचे बील आसता, फ्युअल अँड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट म्हणून विच इज नियरली 10% ऑफ युअर बिलिंग. हे नॉर्मली तुमच्या बिलिंगांतल्यान चार्ज जाता. मागीर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून अबावट 3% ते 4% एडिशनली चार्ज जाता. पब्लीक लायटिंग ड्युटी म्हणून तुमचे जर बिल एक 1% किंवा ताचे अराउंड आसपासचे चार्ज जाता. इन एडिशन टू द एनर्जी चार्जीस हे सगळे एडिशनल चार्जीस सरकार तुमच्या बोल्सांतल्यान काडटा. हे म्हाका दिसता सामान्य नागरिकाक खबर नासता. अशें आसतना आज लायटीचे बील वाडोवपाचो प्रयत्न सरकार करता. हातल्यान सरकार खंयच्या लेवलाक पावपाक शकता आफ्टर इलेक्शन्स हे दिसून आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेड्ड्यार जाल्ली नायलॉनाची जाळी दर्यांत उडयल्ल्यान सैमाची हानी जाताच. ते भायर नुस्तें ही जाळी खातात आनी नुस्त्यांच्या माध्यमांतल्यान ती आमच्याय पोटांत वतात. हे समस्येचेर उपाय काडपा खातीर तेरी हे संस्थेन एक आगळो असो पायलट प्रकल्प गोंयांत हालींच राबयल्लो. पळयात तो प्रकल्प कितें तो. तेरी संस्थेन शिरदोण, ओडशेल आनी काकरा ह्या 3 गांवांत हो प्रकल्प राबयल्लो. नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्याची सैमीक पद्दतीन विल्हेवाट लावपाक हे संस्थेन मजत केल्ली. ते भायर ह्या जाळ्यांचो जाता तसो मोबदलोय नुस्तेकारांक मेळोवन दिलो. ह्या प्रकल्पात तेरी संस्थेन गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नुस्तेमारी खातें, स्क्रॅप डिलर आनी नुस्तेकार अशा वेगवेगळ्या घटकांक आस्पावन घेतले. स्क्रॅप डिलरांनी येवन तांची जाळी 12 रुपया किलो दरान विकती घेतली. तांणी जर जाळी बरे तरेन निवळ केली आनी वेवस्थीत स्टोर करून दवरली जाल्यार तांकां एका किलोक 40 ते 45 रुपया मेळपाक शकतात, अशें तेरीच्यो गोंय मुखेली डॉक्टर अश्विनी पै पाणंदीकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. So basically what we did, we worked with 3 pilot villages, namely Shiridao, Otshel and Kakra. When we approached the fisher folks and we started interacting with them, we realized that there was lack of infrastructure when it comes to discarding of fishing nets. So basically there was not enough space in their houses to store the fishing nets, the old fishing nets, for a long time for proper disposal. And so to as a solution, they would just burn it down or sometimes throw the nets back into the water.
which is very bad for the environment. So to address this issue, we designed a couple of products using these fishing nets and conducted hands-on training workshops for these fisher folks, and gave them training and ideas of how they can use the fishing nets to develop these products and sell them in market. But then we realized for larger mass recycling of these fishing nets, it is better that they get money for the scrap net, and also it gets recycled through an industry, so that there is a mass recycling of nets. सध्या गोंयचे चडशे नुस्तेकार वापरात नाशिल्ली जाळी घरात जागा नाशिल्ल्यान उजो घालून ती लासून उडयताले वा दर्यांत उडयताले. ताका लागून दर्याच्या इकोसिस्टमाचेर ताचो वायट परिणाम जातालो. ते भायर नुस्तें ही जाळी खाताली आनी तेच नुस्तें आमी खातात. देखून लोकांच्या भलायकेचेरूय वायट परिणाम जातलो अशें डॉक्टर पाणंदीकर हांणी सांगलें. हो पायलट प्रकल्प यशस्वी जाल्ल्यान आतां तो गोंयच्या हेर नुस्तेमारी गांवांनी लागू करपाचो प्रस्ताव आसा अशें तांचें म्हणणें. So to address that, then we started the task of connecting and bringing on board all the stakeholders in the value chain of the fishing nets. So we brought on board these fisher folks, of course, but also the government departments like State Pollution Control Board and Directorate of Fisheries, the aggregator or the scrap dealer, the retailer, and the industry. We had a collection drive for these old fishing nets, where the scrap dealer then actually went to those fishing villages and bought the fishing nets from them. He paid around 12 rupees per kg that time, but at the same time he trained them or talked to them and showed them that how the nets have to be cleaned and how they should be storing them, so how the ropes should be detached from the nets and how the weight should be stored in different places for them to get more price. So he's ready to pay around 40 to 45 rupees a kg if the nets are properly cleaned and stored the way he wants, because the industry requirement is that way. So that kind of training was also given to the fishermen. Apart from this, through this project, we also had a awareness generation workshop for the field officers from Directorate of Fisheries, and we also designed a flyer with the information on how to discard fishing nets responsibly. We handed over these flyers to the Fisheries Department for them to create awareness amongst the fisher folks in other fishing villages across Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. पोळे चेकपोस्टाचेर कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी गाडयांची तपासणी जाले उपरांत 500 मिटराचेर परतून गोंयचे पुलीस कर्नाटकाच्या गाडयांक आडयतात असो आरोप कारवारचो आमदार सतीश सैल हांणी केलो. गोंयचे पुलीस फक्त कर्नाटकाच्योच गाडयो आडयतात अशें ताचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणाचेर लक्ष दिवचें अशी तांणी विनवणी केली. Border with police and with excise and with RTO. Again, police people are putting the gate, stopping in Sheri. Sheri, That to other than Goan vehicle. Tell to see neighbor. म्हणजे particularly कर्नाटकाचे व्हेकल टार्गेट करता. It doesn't show healthiness of the department work. Okay. And if that is the case, Karnataka also has to make one more gate in Karwar. If it is so, it is not fair. म्हणजे दोन कडे करून आमगे हॅरेसमेंट करता म्हणून कर्नाटकातलो. आणि better म्हणजे SP or कोण आमगेलो Sawant has to take appropriate step on this. सुनीता सावंत ती. लेडी. आमी आज आसात पोळ्या काणकोणांगा. हो जागो जो आमी पळयता, हो जागो जो आसा 1.5 किलोमिटराचो आसा पोळ्या बॉर्डरीसून. आमचो कारवारचो MLA सतीश सैल हेणें काल पयर एक स्टेटमेंट दिलो की पोळ्या गेटीर जेन्ना सगळ्यो गाडी येता कर्नाटकासून, तर एक्सायज आसा, RTO आसा आनी पुलीस आसा, ही तिनूय यंत्रणा थंय आसतना सगळें चॅक करून कर्नाटकाची गाडी जेन्ना भितर येता तेन्ना 1.5 किलोमिटराचेर परत त्या गाडयेक कित्याक अडोवची पडटा काय म्हणून तो म्हणटा एक तरी स्पेशली टार्गेट करून कर्नाटकाच्योच गाडयो मुद्दाम हाडयल्यो वयता आनी थंय कितें चलता म्हण आपणाक खबर ना म्हणून. अशें जाल्ल्यार तो म्हणटा हो एक तरेचो हॅरेसमेंट चल्ला
गोंय पुलिसा कडल्यान गोंय ट्रॅफिके कडल्यान कर्नाटकाच्या लोकां खातीर अशें जाल्यार तो म्हणटा कर्नाटकाच्या लोकांक कर्नाटका गव्हर्मेंटाक फुडें एक्शन घेवन आनी एक पोस्ट घालचो पडटलो फुडें चॅकिंग करपा खातीर गोंयच्या लोकांक. सो तेजी मागणी आसा की CMन आनीक जे खंयची खाती लागता त्या खात्यांनी हितून लक्ष घालून तेजे प्रॉपर एक्शन घेवपाची. आमी आज हांगा येयले तेन्ना 2 गाडी आमी मेळ्यो हाडयल्ल्यो पूण जेन्ना आमी कॅमेरा लायलो तेन्ना गाडी हाडप बंद जाल्यो. तुम्ही पळोवपाक शकता आतां गाडी हाडप बंद जाल्लें आसा. हांगा नेमकी कितें चलता हें मोठी प्रश्नचिन्ह आसा. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या एका शेतांत शेनवारा राती एका सांत चल्या भुरग्याचे पांय सापडपाची धक्कोदायक घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण थळाव्यांक ही कूड दिसली आनी तांणी हे विशीं पुलिशेक कळीत केलें. ते प्रमाण लागींच मानस आशिल्ल्यान थंयच्यान ह्या भुरग्याची कूड व्हांवन आयले आसत असो अदमास पुलिशेन उक्तायलो. आक्षेप पुलिशेन अनवळखी मनशा आड गुन्यांव नोंद केला. पुलीस फुडलो तपास करतात. काल राती मंडूर हांगासर एक धक्कादायक प्रकार फुड्यान येलो. ते म्हटल्यार एक न्यूली बॉर्न बेबी नवीन अर्भकाचे पाय जे आसा ते मंडूर हांगासर एका शेतान गावले. ही गजाल जेन्ना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी थंय येवन तपास केलो. तपास करून पयल्या तपासान तांकां अशें कळ्ळें की ते शेता लागींच मानस आसा. त्या मानशीनसून व्हांवन हे पाय येयले आसतले. पुलिसांनी थंयसरल्या सायडीक गांव आसा त्या गांवांनी वगैरे चवकशी केली की अशें कोण आसा जेणे की हालींच बेबी बॉर्न जाला की ना कितें आसा. तर त्या पद्दतीन तांकां कोण गावंक ना. काल राती उशिरा पर्यंत हे सर्च ऑपरेशन चालू आसलें. गजाल अशी घडली म्हटल्यार ती जी न्यूली बॉर्न बेबीचे पाय आसले ती न्यूली बॉर्न बेबीची बॉडी जी आसली ती पयलीं एका बायलेक सकाळी दिश्ची पडलेली. पूण ती बायलेन भिवन कोणाक सांगूंक ना. जेन्ना तेचो घोव सांजचो घरा येयलो कामाक वचून तेन्ना ताणें घोवाक सांगलें आनी घोवान मागीर पुलिसींक कंप्लेंट केली आनी मागीर हे प्रकार जो आसा तो उगडकीस येयलो. पूण तो पर्यंत ते जे अर्भकाचे जे बॉडी आशिल्ली ती थंयसरल्या रानटी कुत्र्यांनी म्हणा किंवा आनी जनावरांनी खावन ती नासधूस केल्ली आनी फक्त तेचे पाय जे आसले ते शिल्लक उरले. हो धक्कादायक प्रकार उगडकीस येयलो. तेच्या उपरांत पुलिसांनी तपास केलो आनी आतां त्यांनी अननोन व्यक्तीचेर कंप्लेंट रजिस्टर केला आनी ताचो फुडलो तपास जो आसा हो चालू आसा. ह्या प्रकरणा बद्दल फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. बांबोळी बिग डॅडीच्या स्ट्रायक केसीनोत सुरू आशिल्ल्या बेकायदो पत्त्याच्या जुगाराचेर छापो घालून गुन्यांव फाट्यान 11 जाणांचेर कारवाय केली. तांचे कडल्यान 28 लाख रुपयांचे चिप्स आनी पत्ते तशेंच हेर जुगाराचे सामान मेळून 33 लाखांचो माल जप्त केला. गुन्यांव फाट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण बांबोळीच्या बिग डॅडीच्या स्ट्रायक केसीनोत बेकायदो पत्त्याचो जुगार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आनी सूरज हळणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला निरीक्षक किशोर रामानन हांच्या पंगडान शेनवारा राती बिग डॅडीच्या स्ट्रायक केसीनोत छापो घालो. काल रातची क्रायम ब्रांचान बांबोळे हांगासर बिग डॅडी कॅसिनो जो आसा तेचेर धाड घालून थंय चालू आसलेले इल्लिगल गॅमलिंग बंद पाडले. थंय तांणी 11 जाणांक अटक केल्लेली आसा. भितून 8 गॅमलिंग कस्टमर आसले आनी 2 डीलर आसले. हांकां रेड हँडेड धरलेले आसा जेंच्यो गेमी थंय चलताल्यो इल्लिगल गेमी त्या कॅसिनोन चलताल्यो त्यो. तर त्याच बरोबर त्यांनी 2 लायव्ह गॅमलिंग कार्ड्स 14 टॅप्स 52 प्लेईंग कार्ड्स आणि 2 कार्ड शफलर्स 2 कार्ड स्कॅनर 2 कार्ड चिप्स असे सगळी ही वस्तू धरून जवळपास 33 लाख रुपया जप्त केलेले आसा. ही व्हडली रेड जी आसा ती क्रायम ब्रांचान काल रातची मारलेली आसा बिग डॅडी कॅसिनोचेर आनी 11 जाणांक भितून अटक केल्लेली आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. कॉलेजीत चले आनी चलयांचे स्टायलिश कपडे घालून वचप आता बंद जातले. उच्च शिक्षण संचालनालयान कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म सक्तीचो केला. हे विशींचे परिपत्रक जाहीर केला. विद्यालयात उच्च शिक्षण घेवपी कांय विद्यार्थ्यांचे स्टायलिश कपडे घालून मिरवप आता बंद जातले. कॉलेजीत येवपी कांय चले चलयो पयशेकार आशिल्ल्यान म्हारग आनी स्टायलिश कपडे घालून येतात. मात तांकां पळोवन आपुणूय अशे कपडे घालचे अशें बाकीच्या विद्यार्थ्यांक दिसता. पूण कॉलेजीत येवपी सगळेच विद्यार्थी आर्थीक नदरेन सक्षम नाशिल्ल्यान सगळ्यांक स्टायलिश कपडे घेवप परवडना. ताका लागून युनिफॉर्म सक्तीचो केलो काय विद्यार्थ्यां मदीं समानतेचें वातावरण तयार जातलें. ताका लागून गोंय उच्च शिक्षण संचालनालयान 12वे उपरांत उच्च शिक्षण घेवपी सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी आनी खाजगी महाविद्यालयांनी 2024-25 शिक्षणीक वर्सा सावन युनिफॉर्म लागू करपाक सांगला.
डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन हांच्यांनी एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला विद्यार्थ्यांक लागून. तो निर्णय म्हटल्यार आतां जितल्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसात आनी गव्हर्मेंट एडेड कॉलेज आसात ताच्या सगळ्या भुरग्यांक युनिफॉर्म कंपल्सरी केला. त्यांनी एक सर्क्युलर काडला. त्या सर्क्युलरान अशें म्हटलेलें आसा की हे युनिफॉर्म जे आसा ते ह्या शैक्षणीक वर्साक म्हणजे 2024-25 ह्या वर्साच्यान हे युनिफॉर्म जे आसा ते प्रत्येक गव्हर्मेंट कॉलेज आणि गव्हर्मेंट एडेड कॉलेज आसा हांकां लागू जातले. तितून त्यांनी अशें म्हटलां की गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसा तांकां हो सुटावा की खंयच्या प्रकारचे युनिफॉर्म्स तांकां जाय, खंयचे कलर आसतले, खंयचो पॅटर्न आसतलो हो त्या कॉलेजींनी ठरोवपाचो. युनिफॉर्म भुरग्यांक आपल्याक शिवून युनिफॉर्म घालूनच कॉलेजीन येवपाचे अशें डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकंडरी हांच्यांनी ठरयल्लेलें आसा. हे डिसिजन घेवपाचें कारण म्हटल्यार एक शिस्त आनी एक सिस्टम प्रत्येक कॉलेजीन लागू जातली. ज्यो कांय गजाली घडणुको घडतात कॉलेजी भायर स्टुडंट्सां मदीं किंवा स्टुडंट्सांक बऱ्यो न्हू असल्यो गजाली ज्यो घडटा त्यो गजाली घडच्यो न्हू आनी एक शिस्त लागची भुरग्यांक आनी तेचो परिणाम जो आसा तो अभ्यासाचेरूय पॉझिटिवली परिणाम जावचो. ह्या खातीर ही जी युनिफॉर्म जे आसा युनिफॉर्म पॅटर्न प्रत्येक कॉलेजीन लागू करपाचे निर्णय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान घेतलेलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.